जेजूक देवाच्या भक्ताक आमी सगळीं जाणां नमस्कार करुया. ताका आमी आर्गां दिवया कित्याक ताणें आमकां हो नवो दीस दिलेलो आसा. आयच्या दिसा आमी सगळो वेळ जेजूक एकवटून जिवंक ही संदी ताणें आमकां दिलेली आसा. सायबीण माय भाशेन आमी एक चाकराचो बेस घेवया आनी जशे भाशेन तिणें आपलें सगळें समोर पिलें तेच भाशेन आमी ही आसांव सर्वेस्पराची चाकोर जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा पोरमोणे म्हणून हो दीस आमी तिचे सारको जेजू बरोबर सारया. आतां आमी सगल्यांक आजीर करुया. जाणें आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा. जीं कोण दुयेंस आसात कुडींत मनांत आत्म्यांत, जीं कोण परिक्षा दितात, जीं कोण इंटरव्यूज घेतात, जीं कोण काम सोदतात, जांकां काम मेळ्ळेलें आसा पूण खूब त्रास जातात, जीं कोण कोरोना व्हायरसाक लागून खूब कश्टवतात, जीं कोण कांकराक लागून खूब तळमळीत जाल्लीं आसात, तरेतरेचीं दुयेंसां, जांकां डायबिटीज, प्रेशर, मायग्रेन, असल्यांक सगळ्या जाणांक ह्या वेळार जेजू चर्ची हाडून तांकां समोर पुया. Sacramental raololia mogacia Jesu. Sacramental raololia mogacia Jesu. Ulpai amci काळजा तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा. उलपाय आमची काळजा तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा. मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता. मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं.
प्रितुमेचेर देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या प्रितुमेचेर देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या ओसोत बुखेलोले आत्मे आमचे वेगी उबार सांभाळ गोठायेन तुझे ओसोत बुखेलोले आत्मे आमचे वेगी उबार सांभाळ गोठायेन तुझे उंड्या रूपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया उंड्या रूपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया आजा बोडव्यांक मेळनासलोल्या खाणांक ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणां आजा बोडव्यांक मेळनासलोल्या खाणांक ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणां जेसू आर्कां तुका कित्याक तुवें आख्खी रात आमकां बरे भाशेन सारूंक दिली एकदम बरी झेम आमकां पडली रातीक आमी तुका सगलें आमचें भितरलें आहा तितलें दिवन तुवें आमकां सुटका दिली जशे भाशेन आमी काल मेळो आत्मो आसलेलो मनीस आत्मे हे मेळे तुका वळखतालेत तेच भाशेन आमी तुका पूर्ण दीस हाजीर जावन आमचे मेळे आत्मे तुकाच म्हणूंक लागले तूं आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें वय जेजू तुका नाका आमचे भितर रावन हें कुसलेलें जिवीत आमचें जियोंक तुका जाय की आमी सगल्यांनी पातका वीण आमचें जिवीत तुजे बरोबर सारलेलें ताका लागून तूं आमकां सदांच तुजी कृपा दिताय तूं आमचे कडेन उलयताय तुजें आयकोंक आमकां घोटाय दी पयले सुवातेर आमचीं चिंतनां तांकांच हाजीर जावंक आमकां घोटाय दी आमी चिंततां आमचीं चिंतनां आमच्या चिंतनाक हाजीर जावंक असलें बळ मेळ्ळें म्हणटच तीं चिंतनां मागीर तुज्या ताब्यांत करून तूं आमकां सुटका दितलोय चिंतनाक लागून आमची भावना उत्पन्न जातात ही भावनाय ताका हाजीर जावन ती तुजे स्वाधीन करून तूं आमकां सुटका दिवन आमची चिंतनां पर्यंत तूं आमकां पेखून हाडटलोय आनी हे भाशेन भितरलें स्वतंत्र आमकां मेळ्ळें म्हणटच फकत तूंच आमचे भितर आसाय तुका आमी हाजीर जातले हांव तुजें आयकतलें हांव
हे भाशेन आयच्या दिसा आमचें जिवीत खोलायेन तुजें सवें सारूंक तूं आमकां मदत कोत्ताय. हे पवित्र बुजवणेंत तूं आमकां सगलें बरेंपण फाव करूंक आवडयताय. जेजू, आमी तुका पूर्णपणे प्रतिसाद दिता. हो रिस्पॉन्स मोगाचो तुका दिता, कित्याक तुज्याच मोगान आमी बरोन तुजे सारकीं आमी अदीक अदीक जावंक शकता. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of us. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of us. Fill us with your power. Live inside of us. Lord Jesus, we thank you for the gift of yet another day. We thank you, Lord, for all the blessings that you have showered upon us. Today, as we gather before you, we have a lot of sentiments, a lot of desires, wishes. We bring all our anxieties, joys, aspirations, and we place them at your feet, O Lord. You, O Lord, we know that you are the one who is always there besides us. You are always walking besides us, and most importantly, you are there for us
in good as well as in bad times. In the first reading of today, Saint Paul reminds us that the great prophets did great works through their faith. The element of faith enables us to be in connection with you, Lord. We see that even though they were condemned for their faith, they still were faithful to you. And in a way, Lord, as we gather before you, we ask you to give us this grace that our faith too may be strong, that whatever challenges, whatever troubles may come along the way, we will stand firm. In today's gospel, we see how you, Lord, how you are able to cast away the demon. You show us that evil has no power over us. In your presence, Lord, evil disintegrates. And with this confidence, Lord, as we gather, we place all our problems, all our worries before you. We place all those things which we find as obstacles. You, O Lord, you know everything very well. You know what we are going through. We place all of this at your feet, O Lord. And we continue to pray for the pandemic situation all around the world. In some countries, there is a ray of hope. Some countries are moving from the red zone to the yellow zone. There is a light at the end of the tunnel, Lord, and we thank you for giving us this ray of hope. We also continue to pray, Lord, for the victims. We pray for the doctors, nurses, medical staff, all who toil day and night. We pray for those in charge of administering the vaccine. We pray that they too may do their job keeping in mind the common good. We pray for the citizens that they may be able to abide by the new laws, that they may be patient enough. We also continue to pray, Lord, for all those suffering from various other ailments. Especially, we pray for the quick recovery of Francisco Pereira. Similarly, Lord, we also pray for peace in the world. Peace among nations, among religion, peace in our neighborhood, in our families, and in ourselves. We pray for those answering their exams and those preparing for their job interviews. We ask you, Lord, to shower your blessings upon them so that all their hard work may bear fruit. We also continue to pray for all those who have gone astray. We ask you, Lord, to shower your blessings on them. Show them the true path so that they may be able to return. We also pray, Lord,
for all of us, all who are gathered at this very moment in this adoration. We ask you, Lord, to bless us, protect us, be our guide, especially today as we go about doing our work. We ask you, Lord, to shower your blessings on us so that we may be witnesses of your holy name, that every action, every deed that we do may glorify your name, and above all, that we may spread your word through our actions by sharing with others your compassion, mercy, and love. तुजे सरशी आमी हो वेळ सारला जेजू तुजे कृपेन बरोन तुजी कृपा आमकां तुजेशी ओडून घेता आनी ताका लागून जितले आमी तुजे सोवे ये पुरी आमच्या काळजांत आयज हो आख्खो दीस जातल्या तितली तुजी गोठाय आमकां मेळटली. सगळे मेळे देंवचार तूं पयस कोत्तलोय आनी आमकां तुजे शांतीन भरून सगळें बरेपण अणभवूंक तूं दितलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आर्गां आनी दिनवास तुका जेजू. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोन नवो दोता सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गोठा मुखार तिरवाडो आमचो बावाड सोय मोरते विशय दिनार प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती बोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोडा वंदुया वा काडुया उपसोल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवितात्म्या संस्कार को खातेपणा मान दिवया सासना सासना आमेन. तुवें ताका सर्गीचो उणो दिलोय सगल्या सावडाचो उंडो तो मागूया. देवा एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तूं तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन.
दी म्हाका काळीज, दी म्हाका काळीज, तुझ्या काळजा सारखे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, दी म्हाका काळीज, दी म्हाका काळीज, तुझ्या काळजा सारखे.